एक्सिडंट म्हणटा पण एक्सिडंट न्हू हो मर्डर. जो पर्यंत आमकां न्याय गावना तो पर्यंत हांव कशीच बॉडी घेवपा नासा. तो सांगता म्हाका फक्त बॉडीच घे म्हणटा. फुडें करा पोलीस कॉपरेट करिना. तेंचे थंय उलयता आनी हे न्हू मारणारे आहा पळय ते 2 जाण न्हू हेंच्या वांगडा आनीक 10 जाण आसा. तांकां सुद्दां ते आफोवन तेंची इन्क्वायरी बी कांयच करिनात ते. कळ्ळें. म्हाका फक्त कितें आसा न्याय हितून फक्त म्हाका न्याय जाय. जो पर्यंत तो हे जायना तो पर्यंत हांव कशीच घेवपा ना. मर्डर रिपोर्ट सुद्दां येयला की मर्डर केस तरी तो सर हे करिना एक्सेप्ट करिना पुलीस. कळ्ळें. म्हाका कितें रिस्पॉन्सूच हे दिना ते. म्हाका एविडन्स सोद म्हणटा ते सोदपाचें कोणाचें काम तेंचें न्ही ते. पण ते म्हाजे कडेन मागतात आनी तांकां ते आफयना. तेंची इन्क्वायरी ना फक्त आमचीच घेता इन्क्वायरी. हे दोगांय न्हू हे 10 जाणांचे वयर आसा आनी म्हाज्या घोवाक न्हू आफोवन करून तेंच्यांनी मारला. मर्डर रिपोर्ट सुद्दां येयला की मर्डर केस तरी तो सर हे करिना एक्सेप्ट करिना. फाल्यां म्हाका दोगां भुरगीं आसा. हांव हांवें कितें करपाचें हें सुद्दां विचारलें हांवें ताका. तेजेर तो रिस्पॉन्स म्हाका दिना. म्हाजें घर सोडून हांव म्हापसा आहा दुसऱ्या घरान. हांवें रावपाचें ना थंय. तर तेणी पुलिसान तें करूंक जाय खडपण. फक्त 3 दीस जाले आमची बॉडी थंय 4 दीस जाले. जे दिसा तेन्नाच पंचनामा जावंक जाय तो जालो ना. 2 चेडवां आसा तेची बायल आसा आवय आसा घर भाड्याक रावता ड्रायव्हर तेका फोन करून गाडी सवन तेच्याच्यो आयकून वचना. आनी आमी तेका सांगता हांव फोनार वचो नाका. म्हाका सांगलें तेणें वचो नाका. गाडी बुरश्यो बायले वयल्यो आवय वयल्यान गाडी सवता म्हणजे तो तसली गाडी घेवपी न्हू. आवय वयल्यान बायले वयल्यान ती सहन जायना जावन तो भायर सरलो. आतां भायर सरलो न्हू तुमी आपयतात तेका यो गेलो तो.